जमीन एक तर पडींग दवरली, जमनीची सगळी धूप जाता आणि वाट लागता। बाबा शेतकार, आजोय शेतकार, म्हणजे फॅमिली नॉलेजूय आसा। हेजेर माझे नाव म्हटलेलं वर्साक 20-25 लाखाचो टर्नओव्हर जाता। निरंकालचो रजत प्रभू दापोली वचून कृषी विषयात डिग्री घेतली आणि आपल्या जाणट्यांच्या जमनीत ते ज्ञान ओतून तातूंतल्यान व्यावसायिक पावड्यार पीक काढले। स्वयंपूर्णतेतल्यान संपन्नतेचो एक मार्ग रजतान दाखयला। भेंडो, काकडी, तेंडली, कोकणदुदी अशी वेगवेगळ्या प्रकारची हांव भाजी रोवपाक हे केलें। आता मागीर नवीन नवीन म्हणजे फागलां रोयल्या, मागीर ड्रॅगन फ्रूट रोयला, रॅम्बुटान रोयला, जांबोटिकावा रोयला, एप्पल रोयला, जाम आसा आणि वेगवेगळे बाकीचे वेगळे तरेचे पणस आसा, आंब्याची कलम आसा, अशे मल्टी वरायटीज फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स हांव हांगा ग्रो करता। हांवें 2012 आफ्टर 12th सायन्स जातक दापोली कृषी विद्यापीठांतल्यान BBA एग्री ही डिग्री घेतलेली आसा। आणि प्लस कशें आसा, म्हाजो बाबा शेतकार, आजोय शेतकार, म्हणजे फॅमिली नॉलेजूय आसा। आणि प्लस बाकीचे जे आता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बी आसा ते खूब हेल्पफूल आसा। गोय सरकारान कृषी रत्न पुरस्कार दिल्लो रजत म्हणटा जमीन पडीक दवरू नाकात। पळय, जमीन एक तर पडींग दवरली, जमनीची सगळी धूप जाता आणि वाट लागता। ती जर ते आपणे जर मेहनत केली जाल्यार तो तितूंतल्यान आपली उदरगत सादपाक शकता। तेणे डेरी करपा जाता, बोकडो पोसपा जाता, तो भाजी रोवपा जाता, इवन पावसान शेत रोवन मागीर गिमान भाजी करपा जाता। म्हणजे तो कसो आपलो सेल्फ सफिशियंट जावपाक शकता आणि प्लस 2 लोकांक रोजगारूय दिवपाक शकता। रजत आपल्या शेतान नवे प्रयोग आणि मन लावून पिकाची कुयदाद घेता। हय, हेचो बरोच फायदो जाता। म्हणजे जे फ्रूट फ्लाय आसा तेजी पॉप्युलेशन कंट्रोल जाता आणि तेजे लागून जे आमचे फळां आसा पळय तेजे तूं वखद माननासतना ते तुका फळ तुजे बरें उरता। वेले वर्गीय जी भाजी आसा म्हणजे तवशें, कारातें, मागीर कोकणदुदी, दोडगे, हेंकां मूस लागता आणि जे दोडगे बाद जाता तो भितर कीड मेळटा पळय न्ही, तेजे खातीर हो जो ट्रॅप लायत जाल्यार बरोच फायदो जाता। हितून कशें जाता, एका फिरोमिनाचो वास आसता तेजे लागून मेल जे आसता न्ही, मेल फ्लायज आसता तेतून अट्रॅक्ट जाता आणि तेतून भितर ट्रॅप जाता। तेजे लागून फिमेल जे आसा तेंचे नेक्स्ट जनरेशन मागीर येवपाक शकना। निरंकालच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।